So हुई ना हुई म्हाका दिसता this is a dark day. The way they are scared of the corruption, they are scared of all the issues आज relating to the finance, relating to unemployment, relating to murders, rapes, corruption. They are scared of facing the opposition. There seems to be undeclared emergency on all our basic rights, on our freedom of speech. Duty is to make sure that we get an opportunity. If we don't get an opportunity to speak, what is the use of this session? अनस्टार्ड क्वेश्चन ज्यांका एक्चुअली अर्थ ना, फक्त इन्फॉर्मेशन मेळपा खातीर अनस्टार्ड क्वेश्चन आसता. वो अनस्टार्ड क्वेश्चन 15 आशिल्ले ते पयलींच्या भशेन 25 अलाव करून ते 25 अलाव करपाक तो तयार ना. आतां म्हाका दिसता स्पिकर मंत्री जावपाचो आहा, स्पिकराचो प्रेशर, स्पिकर दबावा खाला आहा आनी स्पिकर आनी मुखेलमंत्री एक जावन तांणी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी कशी गोंयचे विधानसभेन डिक्लेअर केल्ली आहा. घटनेची लोकशायेची हत्या करून म्हणून ताजे खातीर हांवें म्हणलें ही BACन असले रावन आपुणूय ते डिसिजनान आशिल्लो म्हूण ते सहभागी आशिल्लो म्हूण दाखोवप म्हणल्यारूच एक म्हाका दिसता एक श्राप कसो की बाबा ऑपोजिशन आयज आवाज काडटा, हेंकां एक्सपोज करता, ह्या सरकाराक एक्सपोज करता म्हणून हे उलोवपाकूच रेडी ना. दुसरें आमी मागलेलें की कॉलिंग एटेन्शन ही वाडोवन दिवची, ऑपोजिशनाक एटलिस्ट 2 दिवची म्हणून. कित्याक इतलो तेंप जालो आमकां मात्तूय उलोवपाक मेळची ना. तोय तेंच्यांनी म्हटलें की दोनूच घेतले, एक रुलींग एक ऑपोजिशन. हितून प्रूव करता की तांकां दुसऱ्यांक उलोवपाकूच दिवपाक ना. स्पिकराक आमी अपील केली, बाबा आतां मातशें तरी आयकोन घे आमचें, एटलिस्ट एक तरी कितें आयकोन घे. एकूय आयकोपाक रेडी ना. सो आयज अशें दिसता की हो स्पिकर जो आसा हो टोटल बायज रावला. तांकां पूर्णपणान चान्स दिता आनी हेच्या पयलूय तेंच्यांनी तशेंच केल्लें. काल वयतलेच तुमी चोऱ्यो करता, तुमी नाका आसलेले कायदे हाडटा, गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा, गोंयची जे आख्खें एनवायरमेंट आसा हें काबार करपाक उठलेलें आसा. आनी जेन्ना कोर्टान तुमकां स्टे हाडटा, कोर्टान तुमकां स्टॉप करता, तेन्ना तुमी तोंड बंद करूंक ओगी आसता. सो ही परिस्थिती आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा हे जो BJP सरकार आसा हो BJP सरकार गोंयकारांक सोंपोवंक उठलेलो आसा. म्हाका सदां येत्ते पाट आनी असेंब्लीक BAC मिटींग म्हणटाय ती आम आनी ऑपोजिशन कोण वचपा नाय. म्हाका सदां हिंगा धरना करपाचें आनी तांकां कोण दिया तांकां जाय तें भितर. कित्याक तुमी चोयलें जाल्यार कॉलिंग एटेन्शन आमकां एकूय आज एपाट मेळपा ना. आतां ऑलमोस्ट 7 दीस जाले, 7 या 8 दीस जाले. ह्या 8 दिसांक एक क्वेश्चन आमी केलो ना. पयलीं ही स्पिकर चेअर करता, ओके. BACचे रुल्स आसा त्या रूल बुका प्रमाणे स्पिकर सातत्यान वयता. म्हाका दिसता ताज्या प्रमाणे उरलेलो कितें विशय आपूण तो तुमी स्पिकराक विचारा. तेंचे क्वेश्चन्स तुमी घेवपाक दिनाला किंवा तांकां उलोवपाक जो टायम दिला ते दिनाला. क्वेश्चन हो लॉर्ड स्वरूप आसा. हाजे पयलीं कितें खूब वर्सांची इतली परंपरा आसा की लॉर्ड स्वरूप आसा. लॉर्ड स्वरूपाक ताका हांव धरिना की ती कॅमेरा लावन आसता, म्हणजे कोणाक कितें मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना. म्हणजे कोणाक जसो लॉर्ड्स पडटा त्या लॉर्ड्सा प्रमाणे ती क्वेश्चन येता.